नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राजस्थान विधानसभा वेंचणुकीची तारीख लागीं पावता पावता वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे म्हालगडे फुडारी प्रचार कामाच्या रिंगणात देंवतात. 27 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर आतां प्रचार करपाक 2 दीस उरल्यात. मजगतीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भौशीक सभा ह्या फाटभुंयेर आयोजीत जाल्या. डुंगरपूरच्या सागवारा हांगा आयोजीत भौशीक सभेत उलोवप करतना ह्या फावटूच न्हय जाल्यार परत केन्नाच राजस्थानात गेहलोत सरकार स्थापीत जावचें ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं. मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है. इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं. पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं. ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है. मजगतीं गृहमंत्री अमित शाह तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सध्या राजस्थानात वेंचणूक प्रचाराच्या निमण्या पावण्यार भौशीक सभांनी आज वांटो घेतात. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार कार्याक सगळ्या राजकीय पक्षांनी बरोच नेट धरला. राज्यात विधानसभा वेंचणूक 30 नोव्हेंबराक जातली. प्रचार कार्याक फक्त आठवडो उरिल्लो आसतना भाजपा, काँग्रेस आणि BRS ह्या मुखेल राजकीय पक्षांनी राज्याच्या काशी कोनशांनी वचून मतदारांकडेन थेट संपर्क साधपाचो यत्न केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आज G20 शिखर संमेलनाच्या फुडाऱ्यांची आभासी प्रणाली वरवीं बसका जाता. ह्या फाटभुंयेर G20 शेर्पा अमिताभ कांत हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हे विशींची म्हायती दितना G20 घोशणापत्रांत नमूद केल्ल्या 205 मुद्द्यांचेर संमती जाल्या उपरांत तांचेर कांयच हालचाली जावंक ना. ह्या विशयाचेर ह्या शिखर परिशदेंत चर्चा जातली अशें तांणी सांगलें. G20 शिखर परिशदे उपरांत 2.5 म्हयन्या उपरांत दुसरे फावट नियाळ बसकेचे उलोवप करतले, जाका लागून तांचे ह्या घोशणापत्राविशीं गांभीर्य दिसून येता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ओडिशा भोंवडेच्या 3ऱ्या दिसा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठ संबलपूर हांणी आयोजीत केल्ल्या नव्या भारता खातीर नवी शिक्षण ह्या विशयाचेर नवी शिक्षण मोहीम सुरू केल्या. नव्या शिक्षण धोरणेच्या आदारान माय भाशेंत शिक्षण दिवपाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिलो. तशेंच नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून नवो भारत उबारपाक महत्वाची भूमिका थारतली अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. उत्तराखंडाच्या सिलक्यारा हांगा फाटले 11 दीस भुंयारान अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपा खातीर बचाव मोहीम नेटान सुरू आसा. 12 नोव्हेंबराक जाल्ल्या अपघातांत अजून मेरेन बचाव कार्याच्या अंतर्गत एकूण 40 मीटर ड्रिलिंग करपाक यंत्रणेक यश आयलां. अडकून पडिल्ल्या कामगारांक जेवण, उदक आनी वखदां पावोवपाचें काम यशस्वीरित्या सुरू आसा. रस्तो आनी येरादारीचे अपर सचिव मेहमूद अहमद तशेंच उत्तराखंड सरकाराचे सचिव नीरज खेरवाल हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना बचाव कार्याची विस्तारीत म्हायती दिली. हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी. तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया. उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 1:45 बजे. ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप
जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांचेकडेन फोनाचेर बचाव कार्याचो नियाळ घेतलो। समाज माध्यमाचेर मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांसयत जाल्ल्या उलोवपाची म्हायती दीत प्रधानमंत्र्यांनी बचाव कामाची विस्तारान चौकशी केल्या अशें सांगलें। प्रधानमंत्र्यांकडल्यान मेळिल्लें मार्गदर्शन आमकां नेटान काम करपाक उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मथुरा भोंवडेर आसतले। फाल्यां सांजे जावपी संत मिराबाई हांच्या 525व्या जयंती निमतान आयोजीत संत मिराबाई जल्मोत्सव कार्यावळीत ते वांटो घेतले। संत मिराबाई जयंती निमतान पुराय वर्सभर आयोजीत जावपी कार्यावळींक फाल्यां सावन सुरवात जातली। संत मिराबाई ह्यो भगवान श्री कृष्ण हांच्यो भक्त आशिल्ल्यो। तांणी बरयल्लीं भजनां आनी काव्यां अजून लेगीत फामाद आसात। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ओडिशांतल्या संबलपूर हांगा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हांणी आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय शिक्षण अभियान नव्या भारता खातीर नवे शिक्षण मोहिमेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना आमी मनीस घडयतले काय मशिनां असो प्रश्न उबारतना आध्यात्म आनी शिक्षणाचो मेळ साधून आमी देशाक विकसीत करपाचे ध्येय साध्य करपाक जाय अशें धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें। आज विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत आयोजित दुसऱ्या इंडिया नॉर्डिक बाल्टीक बिझनेस कॉन्क्लेवांत वांटो घेतलो। ही परिशद भारतीय वेपार संघान आयोजीत केल्या। ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना असल्या परिशदेचें आयोजन संवसारीकरणाचें प्रतिबिंब जावन आसा अशें एस जयशंकर हांणी सांगलें। All aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. We believe that the concerns of the Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. This can only happen with a two-state solution that is based on peaceful coexistence. We have been consistently supportive of international efforts towards this end. आणि आता आमच्या पळोवपा खातीर एक महत्वाची कळवणी। गोंय दूरदर्शन पळोवपा खातीर एक बरी खबर। डीडी गोवाच्या कार्यावळी आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 चेर प्रसारीत जातल्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही सबस्क्रायब करूंक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 तशेंच डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेरय उपलब्ध आसतले। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।